नमस्कार. पळोवया प्रायम खबरो. सारखे खबर नासतना केंद्रान आपल्याक शिकोवचे न्हय. केंद्रीय येरादारी संचालकान केंद्रीय राजकारण्या वांगडा मेळून केल्ले हे षडयंत्र. प्रवेश कराविशीं केंद्रान धाडिल्ले पत्राचेर मुख्यमंत्र्याचे वक्तव्य. केंद्राकडेन परत घेतलो पंगड. मोपा विमानतळ जावचे पयलीं गोंयांत 4 वा 6 पदरी महामार्ग. मुख्यमंत्र्यांची मडगांवां घोषणा. दाबोळी उरतलोच. टेंडर मागयतनाच आसतली अट. मेर्शेच्या डबल मर्डराक 4 दीस जाले तरीकय बेजबाबदार पुलीस निरीक्षकाचेर जायना कारवाय. पुराय पुलीस डिपार्टमेंटान धापलां तोंड. विचारल्यार दाखयतात एकमेकाकडेन बोट. मडगांवां रवींद्र भवन आनी कदंबा बस स्टँडाचे फुटपाथाचेर होली स्पिरीट फेस्ता खातीर घाल्ली फेरी. नगरपालिकेन आदले रातीन मोडली. कोर्टाच्या आदेशाचो अपमान जातलो म्हूण कारवाय. गोय मास प्रकल्पातले बेकायदेशीर कारभार उक्ताडार हाडपी समाज वावुरप्या आडच कॉम्प्लेक्साची कागाळ. लिंडन म्हणटा बदनामी खातीर वावुरपी सल्ले भितर. वावुरपी म्हणटात आमी सत्या खातीर झगडटात. आनी टिळक स्टेडियमाच्या ग्राउंडाचो दर्जो वाडोवपाच्या हेतान काम सुरू. फुडलो सीझन येता मेरेन ग्राउंड जातलो तयार. खबरो विस्तारान. एंट्री फी लावप कायद्यान बसना अशें म्हणपी केंद्रांतल्यान आयिल्लें पत्र म्हणल्यार एक राजकी षडयंत्र अशें म्हणत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान परत एक फावट केंद्रा वांगडा पंगो घेतला. केंद्रीय येरादारी खात्याचे संचालकान आपले राजकी गॉडफादराच्या सांगण्यावेल्यान हें कारस्थान रचलां असो सनसनाटी आरोप मुख्यमंत्र्यान केला. हाचे पयलीं मुख्य सचिवाच्या नेमणुकेवेल्यान मुख्यमंत्र्याचे केंद्राकडेन व्हडलें गैर पेटिल्लें. आता मुख्यमंत्र्यान केंद्राच्या कारवायेक षडयंत्र म्हणिल्ल्यान गोंय आनी केंद्राचे संबंध आनीकय बिगडपाक शकतात. राज्य सरकारांनी शिमेर एंट्री टॅक्स वा एंट्री फी लावंक मेळटा काय ना हाचेर वाद चालू आसतनाच शुक्रारा केंद्र सरकारान गोंय सरकाराक एक पत्र बरयलें. खंयच्याच राज्यान एंट्री फी वा एंट्री टॅक्स लावप मोटर व्हेकल कायद्यांत बसना. एंट्री टॅक्स लायल्यार तो गाडयांच्या राष्ट्रीय परमीट सिस्टमीच्या विरोधांत वता अशें केंद्र म्हणटा. हाचेर मुख्यमंत्री म्हणटा डायरेक्टर पावंड्यावेल्या अधिकाऱ्यान राजकी मजतीन केल्ले हे एक षडयंत्र आनी कांयच न्ही. That whoever has written is not the authority to write, number one. Number two, it is a political letter by a director level officer. Director level officer is down the grade. He is like an under secretary. He can't write to state government. So for third, he doesn't know heads and tails of that whatever we have done. मुख्यमंत्र्याचे केंद्रा वांगडा वायटपण पयलीं सावन चल्ला. पयलीं राज्यांत IPS अधिकाऱ्यांच्या नेमणुके वेल्यान, उपरांत मुखेल सचिवाच्या नेमणुके वेल्यान, उपरांत मायनिंगेच्या प्रस्नावेल्यान आनी आतां प्रवेश करावेल्यान झगडी. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या ह्या वक्तव्याचेर काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान खर टिका केल्या. CM will always say that everything that happens is conspiracy of the Congress. Actually, he is a ruler of the state, or rather, he is a custodian. I think he is failing in his duty. He should not allow anybody to direct him or give him any advice. When advice is given when you take wrong decisions. So I feel because his decision was wrong, somebody has given him advice. And he has the habit of not listening and getting into trouble, like what has happened in mining. He also didn't care. They didn't care for the CEC. He called the CEC a Congress Empowered Committee. He calls anybody who doesn't listen to him or he doesn't agree to his terms. He calls them big names. So I think he should be responsible enough, instead of naming everybody and saying I don't care for this fellow and that fellow. I think he should pay attention more to the state
and ruling and taking care of the interests of the state than blaming here and this fellow and that fellow. पणजेच्यान आमचो खबराकार मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. मोपा विमानतळ सुरू जावचे पयलीं फुडल्या 4 वर्सां भितर गोंयांत 4 ते 6 लेन हायवे बांदतलो अशी घोशणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मडगांवां केल्या. मोपा विमानतळ आयलो म्हूण दाबोळे विमानतळ बंद जावचो ना. मोपा विमानतळ बांदचे पयलीं रिक्वेस्ट फॉर क्वॉलिफिकेशन म्हणल्यार RFQंत कांय अटी घातल्यात अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. मोपा विमानतळ विरोधी जाहीर सभेंत आपुणूय वांटेकार जावंक शकता. आपले मंत्री तातूंत वांटेकार जाले ते व्हडले कांय ना अशें पर्रीकार म्हणटा. I promise before the airport is commissioned, 2 promises to the state of Goa and including comfort zone for South Goa. Number 1, the first condition in this RFQ will be that Daboli will remain operational. This is the condition in the RFQ. This is 1. Number 2, which is very important. Before the airport becomes operational, there will be 4 and 6 lane connectivity to the full of Goa. Within next 4 years, I promise much before airport is, because airport from today airport will take about 6 years to complete, because it will be super express highway, not intercepted by crossroads. All crossroads will be underpass or overpass. The ministers attending this meeting at Daboli for Goa only is concerned. I would have attended if I had a time. Let you finish. I had an inclination to attend it. What is there in listening? इतले मजगती कांय वर्सां फाटीं प्रादेशीक आराखड्याक विरोध करपीच आतां मोपा विमानतळाक विरोध करतात असो दावो राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो मणियारो ट्राजन डिमेलोन केलो. Daboli should be there and Mopa should evolve. It is necessary. But goals for Daboli says that they don't want Mopa, only Daboli. Go on for Daboli, they said. I said it now. They are that's the BJP ploy. Why now? On the eve of the Lok Sabha election, are not the same people who said regional plan should be scrapped and they are now sitting down quietly? Are they different? Where are all those organizations who shouted that regional plan should be scrapped? रिपोर्टर मयूर नायक आणि महेश घाडी प्रुडंटा खातीर. मेर्शे डबल मर्डर केशींत बेळार कागाळ घेवंक ना म्हूण आरोप आशिल्ल्या देवेंद्र गाडाचेर कसलीच कारवाय करपाक गोंय पुलीस तयार नात. मंगळारा DIG OP मिश्राच्या नदरेक ही गजाल हाडिल्ली. मात 4 दीस जाले तरीकय देवेंद्र गाडाचेर कांयच कारवाय जाल्ली ना. ज्येष्ठ पुलीस अधिकारी हाचेर उलोवपाक तयार नात. विचारल्यार सगळे जाण एकमेकाचेर घालतात. मेर्शे कुळेच्या डबल मर्डर केसीची चौकशी पोन्ने गोंयचो पुलीस निरीक्षक देवेंद्र गाड करता. पूण पयलो खून जाल्लो तेन्ना कागाळ येवनय ताची दखल देवेंद्र गाडान घेवंक नासली. ताका लागून दुसरो खून जावंक पावलो असो आतां बोवाळ चल्ला. इतले आसूनय ताचेर कसलीच कारवाय जावंक ना. पुलीस निरीक्षक गाडाड लेखी कागाळ येसर कारवाय करूंक शकना अशें एका वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यान सांगलें. ह्या प्रकरणाची चौकशी सांबाळपी पुलीस अधीक्षक विश्राम बोरकाराक हे विशीं विचारले तेन्ना हे विशीं DIG OP मिश्राक विचारात अशें ताणें सांगलें. प्रुडंटान DIGक फोन केलो तेन्ना ताचो फोन बंद आशिल्लो. ह्या प्रकरणाचेर कोणूच उलोवंक तयार ना आनी सगळे एकामेकांचेर धुकलपाचो प्रकार सध्या चल्ला. आरोपी ऑस्बन फर्नांडीस आनी रमेश भागवे कुळे पुलिसांच्या ताब्यान आसात आनी पोन्ने गोंय पुलीस तांची चौकशी करपाचे आसात. इतले मजगती मरण आयिल्ल्या शिवाजी आनी सुजाता नायक ह्या जोडप्याचे घरचे गोंयान पावल्यात. पोस्टमॉर्टम आनी हेर वैजकी प्रक्रिया पुराय जातकच तांकां तांच्यो कुडी दितले अशें पुलिसांनी सांगलें. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.